काणी सलवणी बरयणार रिचार्ड कावतर सादर करता वीरा कुटिनो मीरा रोड. पप्पा आवाज ऐकून हांवें म्हजी दिश्ट बागलाचेर कंसयली. एका मोवाळ हांसो म्हज्या वदनार उदेल्यो. भितर ये राणी. म्हजी परवणगी लापतस आपले नाजूक सालीन राणी भितर आयलें. हांवें कितेंय उलोवचे फुडें एक स्वादीक उमो ताणें म्हज्या कपलार दामलो. थँक्यू राणी. घडीभर ताच्या त्या सोबीत विशाल नयनांनी कितेंगी सोदून सांगलें हांवें. पप्पा सांग बाळा, हांव जाणां आज तुका कितेंगी गरजेचें उलोवंक आसा म्हूण. पप्पा कमॉन राणी, मुझे तुजे मदें कसलीच दाक्षिण भिरांत या लिपोवचें तसलें कांय आसूंक नजो. पप्पा हांव एका ल्हान समस्याक शिरकल्यां. तशें सांगा नाका. तुका समस्योच आसूंक नजो. हांव जाणां पप्पा, म्हजो एक केस जडल्यार तुजो घसाणेन सांबाळून दवरताय. म्हाका खंयचेच रितीन दुखचें तुका पसंद ना. तुजो समस्यो सांग. पप्पा हांवें एका चल्याक पसंद केलां. 3 मिनटाचें मौन आमचे मदें देंवलें. कळीत नासतना 2 दुकां दोळ्या कांचीन उदेलीं. आय एम सॉरी पप्पा. कित्याक? हांव जाणां हांवें येदोळ तुजे तावन ही गजाल लिपयली देखून तुका दुखलें म्हूण. इट्स ओके डियर. सांग कोण तो? म्हजे सांगाता युनिवर्सिटीन शिकतालो. म्हज्याकी एका वर्साक सिनियर. नांव राजेश. तुज्या पसंदेचेर म्हाका भरवोसो आसा राणी. पूण पप्पा. पूण कितें पुता? आतां एक ल्हान समस्यो जाला. कित्याक राजेश काय? समस्यो ताचे तावन न्हय पप्पा. आनी कोणा तावन? दुसरो एक चलो म्हज्या पाठीक लागला. वॉट? म्हज्या नियंत्रणा भायर हांव करशेलों. राणीक एक फावटी कावजेणेन म्हाका पळयलें. उपरांत ताणें दिश्ट धरणीक गळयली. कोण तो? 5 मिनटाच्या गळायेन हांव उलयलों. ताचें नांव राहुल. एक उदेन येवचो लेखक. तुवें ताका समजूंक नाये? समजयलें पप्पा. पूण तो म्हणटा हांवूच ताका निर्मिल्ली चलीकय. बकवास बकवास उलयता तो. कोणायकी कोणाय खातीर निर्मूंक ना. तुज्या सिंतिमेंता लागीं खेळोंक एकल्याक एका निर्दिश्ट मनशा खातीरच रचल्लें तर ह्या संवसारान चड सुखी आसती. बकवास. हांवें कितले प्रयत्न केल्यारय दोळ्यांतल्यान दुकां देंवून गालां वयल्यान देंवून गेलीं. पप्पा तूं रडताय? राणीन हळवायेन आपलीं बोटां म्हज्या केंसांनी सरयलीं. म्हाका थोडो वेळ एकसुऱ्याक सोड. पूण पप्पा प्लीज राणी. ओके पप्पा. सर्तीक उलयनासतना दार उक्तेंकन राणी भायर गेलें. हळवायेन दार बंद करून हांव म्हज्या आराम कदेलार वणकोवन बसलों. दोळे धांपले हांवें. हांवें भितर येवयेत गे अंकल. बागलाचेर उबो आशिल्ल्या आकर्शीक तरणाट्याक पळोवन हांवें वोंट रुंदायले. भितर ये राहुल. कॅबिनाचें दार बंद करून राहुल भितर येवन बसलो. अंकल म्हाका कित्याक येवंक सांगलें? उलोवया म्हूण बगलें. कितें उलोवंक आसा अंकल?
तूं बरें बरयताय म्हूण राणी सांगतलें. तुमी वाचिनात गे अंकल? तशें कांय ना, पूण म्हज्या आतांच्या बिजी लायफा वरवीं कसलेंच वाचूंक पुरसत मेळना. ना अंकल, हें एक नीब मात्र. हांव चिंतां तुमकां वाचपा वयली उर्बा गेल्या आसतली. तशें कांय ना. हांव जाणा अंकल, फाटल्या 20 वर्सांतावन तुमी वाचचें बरोवचें सोडलां. बरोवचें? लिपय नाका अंकल, म्हाका तुजे विशीं कळीत आसा. हांव म्हाका गरज आसच्यो सर संगती पयलेंच समजून घेतां. पूण म्हजे तावन तुका कसली गरज? तूं राणीचो पप्पा, हीच म्हजी गरज. गुड, यू आर रियली स्मार्ट. थँक्यू अंकल. कितें घेताय, टी या कॉफी? हांवें उलोवण्याची दिशा बदलूंक प्रयत्न केले. टी. ऑफिस चेड्याक आपोवन 2 च्या हाडूंक फरमायलें. च्या पिवन जाता पर्यंत आमी थोड्यो जेराल संगती उलयल्यो. मोतींत हांव मुखल्या उलोवण्या खातीर म्हाकाच तयार करनासलो. राहुल, तुवें राणीक विसरोंक जाय. राहुल कांयच उलोवंक ना. 2 मिनटां भर ताणें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक प्रयत्न केले. ताची ती दिश्ट फूड करूंक हांव शकलो ना. अंकल, तूं फटी मारनासाय. तुका तशें कित्याक भोगता राहुल? जाप तुकाच कळीच आसा अंकल. कसली जाप? फाटल्या 22 वर्सांची गुपीत जिणी. राहुल, तूं कितें उलयताय म्हूण म्हाका समजना. अंकल, हांवें पयलेंच सांगलां, म्हाका तुमचे विशीं कळीत आसा. सोड ती गजल राहुल, आतां हांवें सांगचें आयक. सॉरी अंकल, म्हाका राणीक विसरूंक साध्यच ना. प्रयत्न केल्यार सर साध्य जाता राहुल. फाटल्या 22 वर्सांतावन तुवें हेंच कर आयलाय, पूण तूं केन्नाय तुज्या मोगाक विसरोंक शकलाय गे अंकल? राहुलाचें सवाल परत परत म्हाका आयकूंक लागलें. म्हाका समजोवचें कसलेंच नैतीक हक्क तुका ना अंकल. पूण रेवे बयंतल्या वयसीसा फाटल्यान धांवचें पिशेंपण जावन आसा. मोगांत पिशेंपणी सारकें म्हूण तूं सुपात येताय अंकल. तुजे मुखार तुजें भविश्य आसा. एक बरो फुडार तुवें रुतां करूंक आसा. तुज्या वडिलांक तुवें सांबाळूंक आसा. कोणायकी सांबाळचे खातीर हांव म्हजो मोग होगडावंक तयार ना अंकल. राणी देवान म्हाका निर्मिल्ली चली. आमी दोगांय एकामेका खातीर म्हूण देवान आमकां रचलां. सूख राहुल, राणीन आपलो जिणये सांगाती विंचला. तो कोण कितें करता ह्या ताचे विशीं हेर कांय सर्तीक विवरूंक हांव वचोंक ना. म्हाका म्हज्या राणीचेर पातयणी आसा. ती केन्नाय सूख विंचोवन करिना. हांव जाणा अंकल, पूण हांवें राणीचो मोग केला. तें म्हजें म्हूण पातयेता. पिशेंपण सोड तरणाट्या. हांव जाणा, लेखाक सर एका रितीचे पिशे जावन आसतात. तांकां सिंतिमेंतां इल्लीशीं चड. आपलें आशेल्लें आपणाक मेळजे म्हणलें हट चड. ताचे खातीर जायती फिलॉसॉफी ते कुद्द घडतात. अकरेक फोंडान पडटात. पूण तुजे तसल्या शिकपी तरणाट्याक हें सोब दिना राहुल. तुवें राणीक विसरूंकूच जाय. अंकल, उडासांक केन्नाय मरण ना म्हूण तुमीच पातयेतात. राहुल, म्हाका तुजे लागीं आर्ग्यू करूंक खुशी ना. आयक, म्हाका राणीची खुशी गरजेची. ताणें पसंत केल्लो चलो ताका खंडीत खुशी दिवंक शकता.
तूं न्हय. उडास दवर. बलात्कारान केदनाय मोगा फुलां फुलानात. हांव जाणा अंकल, पूण हांव राणी खातीर सगळी जिणी राखोवंक तयार आसां. तें म्हाका मेळनातल्यार ताच्या उडासान जियोंक तांकले तितले दीस जियेतां. ना तर तुका एकसुरो जियोंक तितलीशी आशा आसा तर तुजे कुशे प्रमाणे चलयेत. तुवें आतां वशयेत. येदोळ पर्यंत हांवें म्हजो वेळ पाड केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. राहुलाक उपरांत कसल्याच संवादाक अवकाश हांवें दिवंक ना. जिणये पयणार परत एक फावटी सलवल्लो अनुभव म्हाका. सिगरेटीचो दुवर पोपसा भितर रिगतना बळान कोंकली आयली. फाटल्या 20-22 वर्सांनी ह्या सिगरेटीन म्हाका अप्रूप दिल्लो. केन्ना केन्ना आमालाचे बोतले संगी रात पाशार केल्ली. ही संवय सोडोवंक राणीन जायते प्रयत्न केल्ले तरी तें सलवल्लें. तूं सलवलय, तूं सलवलय. तुज्या 22 वर्सांच्या प्राचिता उपरांतय तूं एक सलवल्लो मनीस जावनच उरलोय. म्हजें अंतस्करण बोबाटलें. हातांतल्या ग्लासांत आशिल्ली विस्की एकाच घोटान खाली केली. उडासांक केन्नाय मरण ना. म्हजीच फिलॉसॉफी उगडासा येवन हांसो आयल्यो म्हाका. हांवें सवकास दोळे धांपले. मोती पडद्यार एक रुपणें उदेलें. राणी म्हजो मोग. जिणयेन तशें मरणान सांगात दिता म्हणलो मोग. फकत तुजे खातीर जियेता म्हणलो मोग. तें दुसऱ्यांचे अमानात म्हूण कळीत आसुनी केल्लो मोग. ताच्या हर एका सुखा दुखान सांगात दिता म्हणलो मोग. ताचे खातीर जिणयेची 22 वर्सां एकसुरी करशिल्लो मोग. उडासांक मरण ना म्हूण फिलॉसॉफी घडल्लो मोग. म्हज्या जिवाचो जीव म्हूण जाणा आसुनी ताका दुखयल्लो मोग. तेंच म्हजे जिणये सांगातीन म्हूण समजून सुखान तशें दुखान ताका सांगात दिवन राखता म्हूण देवाक भास दिवन म्हज्या एकसुऱ्या संवसारांत तेंच म्हजी पतीन म्हूण जियोन आयिल्लो विचित्र मोग. राणीक दिवचो मोग केन्नाय उणो जावंक नजो म्हूण समजून एका अनाथ चेडवाक बापूय जावन ताका राणी म्हूण नांव दिवन आज पर्यंत सांबाळवेल्लो मोग. जें कितें 22 वर्सां आदीं म्हज्या जिणयेन घडल्लें तेंच आज परत म्हज्या दुयेच्या जिणयेन पुनरावर्तन जाल्लें. त्या राणी खातीर 22 वर्सां आदीं एक देवदास जल्मल्लो. आज ह्या राणी खातीर आनी एक देवदास जल्मोवंक तयार जाल्लो. धारार बडोवचो आवाज आयकतना चिंतना संवसारांतलो भायर आयलो. भितर ये राणी. 5 मिनटांनी हांव आनी राणी एकामेकाक फूड करून बसून आशिल्लें. पप्पा, तुवें कित्याक म्हजे तावन सर लिपयलें? तुजें मतींत इतलें दूख आसुनी तुका म्हजे लागीं सांगाचें म्हूण भोगोंक ना? तुका एक संतोशाची खबर आसा. सांग राणी. पप्पा, हांवें हायर स्टडीजा खातीर अमेरिकन युनिवर्सिटीक एप्लाय केल्लें. आतां तांचें कॉल आयलां. कंग्रॅच्युलेशन्स. मुखल्या हप्त्यांत आमी अमेरिका वेतेल्यो. आमी म्हळ्यार हांव आनी तूं. पूण हांव कित्याक? पप्पा, हांव पाटी इंडियाक येवंक आशेना. कित्याक? कोणायची जिणी पाड करचे हक्क म्हाका ना. हांव राणीच्या उतरांचो मतलब समजलो.
पूण राणीक समजनातलें एक सत हांव जाणा आसलों. राणी इंडियांतून पयस गेल्यारी राहुल खंडीत म्हजें स्थान घेतलो. कोण कितले पयस गेल्यारी खरो मोग केन्नाय मरना. हांव हर एक वाटेन सलवल्लों. म्हजी फिलॉसॉफी म्हाकाच हेडयतली. उडासांक केन्नाय मरण ना. देव बरें करूं.